काले जात्रांनी गोबी मंचुरियन स्टॉलांक विरोध करपाच्यो घडणुक्यो गोंयांत वाडपाक लागल्यात। दिवचले उपरांत आता लाडफे गांवांत सांतेरी देवस्थान समितीन 8 जानेवारीक लाडफे जातल्या काल्यांत गोबी मंचुरियन स्टॉलांचेर बंदी घालपाचो निर्णय घेतलो। दिवचले लाडफ्या 8 तारखेक जातल्या काल्याक गोबी मंचुरियन स्टॉलांचेर बंदी घातल्या। कोणेय स्टॉल घातल्यार तांचेर कारवाय जातली अशें देवस्थान समितीचो अध्यक्ष विष्णू मळिकान सांगले। हे स्टॉल नितळ नाशिल्ल्यान थळाव्यांच्या जिवाचेर परिणाम जावपाक शकता। ताका लागून देवस्थानाच्या समितीन गावातल्या ह्या स्टॉलांचेर बंदी घालपाचो निर्णय घेतला अशें समितीचो सचिव प्रमोद मळिकान सांगले। आरोग्याक हानिकारक नसता ते आमच्या गावाचें नांव कितें जावचें स्टॉल जावचें ताका लागून आमी पयलीं प्रतिबंध घेतलो। करून कितें करून मातसो आमकां डिले जालो हें करपाक लोकांनी थोडे लोकांनी घातलेले हांवें तांकां नाका म्हूण सांगलें तेंच्यांनी बरो आयकलें आनी काडलें। ताका लागून पयलें इन एडवान्स करून आमी हें करता की तेंच्यांनी हांगा येवपाचें ना हांवें घालून येवपाचें की 8 तारखेक आमच्या सांतेरी देवी केळबाई देवीचो कालोत्सव आहा। त्या कालोत्सवा निमतान हांव सगळ्यांक आमंत्रीत करता सगळ्यांनी आमच्या कालोत्सवाक येवचें। तशेंच आमी सांगूंक सोदता की गेल्या वर्सा प्रमाणे यंदाय आमी गोबी मंचुरियनचे स्टॉल बी लावपाक जे जीवनाक हानिकारक आसा ते स्टॉल लावपाक आमी प्रतिबंध केल्लो आहा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी।